कुंकळे फाटले 2-3 म्हयने जाले कोयर ट्रिटूच करूना म्हूण कुंकळकारांचो बोवाळ. तांणी आमदार क्लाफासियो डायस आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे टिमीक घेवन गार्बेज प्लांटाचें इन्स्पेक्शन मागिल्लें. मात अजाप म्हणल्यार सेक्युरिटीन आमदाराक भितर सरपाक दिलोच ना. सीओ आनी नगराध्यक्ष आयले उपरांत गेट उगडल्या. आतां खंय पालिका प्लांट नितळ करतली. आमी पावले हिंगा पयलीं पावले 15 मिनिट पयले फुडें गेट बंद. दूख दिसत म्हाका दूख जाली. जेन्ना MLA येता तेन्ना गेट बंद आनी हे म्हणटा तो म्हणटा सीओ म्हणटा चेअरपर्सन येवपाक जाय आनी लोक हिंगा चोयता हिंगा हे म्हाका हे जालें कितें काय म्हण लोक इन्सल्ट जालो. लोक बेजार हिंगा गेट उगडपाक कोणा परमिशन जाय काय म्हण गार्बेजीचें. जेन्ना आमगेर येता ह्या वॉर्ड कावन्सिलर सुकोरीन त्या पासून आयिल्लें हिंगा पयलें येयलोलें आनी येयलें आतां येवन सगळे मागीर चेअरपर्सन येवन गेट ओपन करून सगळे हांवें दाखयलां थिंगा आतां पोल्युशन बोर्डार कितें तेणी घाण ती सोनवार आयतार पासून तेणी म्हणून आहल्यां तें मशीन घालून तेणी पुल्ला आमकां फोटो आसाय सगळे एविडन्स. फ्रायडे सॅटर्डे तेणी शेवाळ लावन सगळ्यांक ते कुसलो घाण्याचे डाम केल्या आनी तेणी भितर पुरयला. ते सगळे पोल्युशन बोर्डार तेंगे ऑफिसरान दाखयलाय आनी आजचो ह्या लेट रिपोर्ट काम 5 दिसां मध्ये ते धाट म्हणटाय. सो तेजे स्टडी आनी तो रिपोर्ट येयलो म्हणटा आमी स्टडी करतले कितें. लोकांचो कोयराक लागून बोवाळ. पालिका लोकांच्या जिवाकडे खेळटा म्हूण आरोप. तांच्यो खंय उदकाच्यो बांयो घाण जाल्यात. सो आमचे हांगा ऑलरेडी ड्रायड वेट जो येता ड्राय येता तेजें आमी सेग्रिगेशन करून आमकां पोल्युशन कंट्रोल रिक्वेस्ट धाडटा आनी ते पिकअप फॉर फर्दर डिस्पोजल. कोंबा म्हणटा ते एरियांक लोकांक कितल्या जाणांक कॅन्सर जाल्ला पूण आज पर्यंत कसलोय मेडिकल रिपोर्ट ना. म्हजे भशेन गव्हर्मेंटान ही लँडफील सायट एंड फूल गार्बेज सायट क्लोजर करपाची आनी टील एवरीथींग इज पुट इन ऑर्डर. हिंगा जायतो लोक आमी गव्हर्मेंट वॉटर टॅप वॉटर पिनाय आमी वेल वॉटर यूज करता. आतां हेमी इतुले आतां ते डंप करून ऑलपीट मान उजगां लाशिला आनी सगळे वेस्ट वेट वेस्ट बी भितर घायला ते आतां आमगे बांय कंटेमिनेट जाले आसतले. आमी ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल आर सफरींग बिकॉज ऑफ इट. लॉट ऑफ पीपल आर सफरींग विथ लॉट ऑफ डिजीज. इट कूड बी वन ऑफ द कॉज. सो आतां हे कितें म्हटलें हे पोल्युशन डिपार्टमेंट ओके वी आर सेंडिंग अ डायरेक्टिव्ह. वॉट अबाउट ऑफेन्सीस ऑलरेडी डन बाय देम. आमी ऑलरेडी सफर जाले आमी उदक पिताय. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अधिकारी सांगता ते प्रमाण 1 डिसेंबरा सावन सगळे जाग्यार पडटले. Was looking after this waste handling. This is last 3 months. Yeah. Last 3 months. Tender or something got terminated in the month of September end. So presently, since October and November, municipality through their workers are collecting the waste and they are handling all the waste. And one more thing which he told was that he's appointed one contractor. Which I don't know, he floated some tender or something. Already done. And the new contractor will start his work from 1st of December. So he's assuring with some 2 to 3 weeks of time he'll be clearing all the waste from here, the dry waste as such. Also, I'll direct them to utilize the composting facility and the landfill facility in a proper scientific way. That's what I want. नगराध्यक्ष आनी सीओक मात ह्या कोयराचे कांयच दिसना. तांकां खंय घाण वास येना तरीकूय प्लांट साफ करता म्हूण दोगूय उलोवन गेल्यात. वेट आसता तो आमचो प्लांट बरे भशेन चलता. आमी ताजी सारे तयार करता. काय मातशें ते सेग्रेशन कोण दवरलो सगळे आनी गार्बेजीतून जाणा गार्बेज वास येयला तुका वास येयला नथींग. ते आतां पयर वास येतलो आयज वास धांवलो. आज कितें येयलाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पळय ते तेमकां तेमी हाडला एक्स चेअरपर्सनान तेका हाडला दाखोवपाक. ते हॅपी जाले. ते म्हणटा कांय ना वास ना नथींग. ते हॅपी. दिस इज ऑल सेग्रिगेटेड ड्राय वेस्ट. ते ऑल ड्राय वेस्ट दिस इज. तू कितें घाणीश लागला किडी दिस पळय नथींग. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. वास्कोच्या कथीत बेकायदेशीर बहुमजली बिल्डिंगेचो प्रधान जिल्लो जुईजान प्रतिकात्मक ताबो घेतलो. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय जाल्या. ही बिल्डिंग खंय मुरगांवचो नगराध्यक्ष दीपक नायकाच्या ताब्यांत आसा. हें प्रकरण बेनामी प्रॉपर्टीच्या वेव्हाराचें आसूं येता म्हूण कोर्टान दुबाव उक्तायल्लो. कोर्टान केस 18 डिसेंबराक दवरल्या. कारवायेचेर फिर्यादी चंद्रकांत वस्त उलयलो. आयज सुप्रिंटेंडंट येयल्लो आसा जो वास्को सिव्हिल कोर्टातून. हायकोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे तो आयज सिंबॉलीक पोजिशन घेता आनी आयज ही प्रॉपर्टी सील केले म्हणजे सिंबॉलीक पोजिशन आनी येता ते 18 डिसेंबराक तेजो फुडले कोर्ट कितें निर्णय घेता तो पळोवपाक जाय. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत सुप्रिंटेंडंटान बिल्डिंगे कडेन हो बोर्ड मारून बिल्डिंगेचो प्रतिकात्मक ताबो घेतला. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हाका ऑर्डर येयल्या की आमी ते सिंबॉलीक पोजिशन हांगा लावपाक जाय म्हणून
आणि त्या प्रमाणे आम्ही आज तो बोर्ड हांगला येतात त्या ऑर्डरी पण म्हणजे हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्या हायकोर्टांतल्यान आमकां डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतल्यान म्हाका रिसिवर म्हणून अपॉइंट केला हांगा. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.